ताकत हम सब हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आम्ही फाटले 10 दीस जाले हांगा स्ट्रायकार बशिल्ले आसा, पीसफुली स्ट्रायकार बसल्या. बट फाटली 2 वर्सां जे प्रोडक्शन वर्करांनी काडलेले आसात आनी जे प्रोडक्शनाचे पयशे वर्करांक मेळुना, हे प्रोडक्शन कंपनी पोलिसांच्या मदतीन भायर गाडयो व्हरतात आनी सगळे प्रोडक्शन भायर व्हरतात आनी कंपनी रिकामी करपाचो प्रयत्न कंपनीन सुरू केलो. कालच्या दिसाक 7 व्हडल्यो गाडयो ज्यो अश्यो भितर गेल्यो म्हणून आज वर्करांनी ठरयलें की सगळे विथ फॅमिली आनी गांवच्या लोकांचो सपोर्ट घेवन हांगा मागीर जमचे. वर्करांचो मुद्दो इतलोच की 6 वर्कर जेंकां सस्पेंड केल्या त्या सस्पेंडेड वर्करांक सगळ्यांचे सस्पेन्शन फाटीं घेवचें. कारण ही कंपनी जी चलता ही वर्करांच्या आनी गांवच्या लोकांच्या आदाराचेर चलता. गांवच्या लोकांनी खूब सोंसलां, कारण सकयल कुळागरांत जे उदक वचना तें कारण अशें की हांगा जे डीप जे तेंच्यांनी बोरवेल्स मारल्या ताका लागून कुळागरांत उदक वचना. प्लस हांगा जो डेंगूचो विशय जो आसा, डेंगू परत परत हांगा फॅक्ट्रीन जाता, फॅक्ट्रीच्या उदकाक लागून जाता. ताका लागून सुद्दां गांवचे लोक ओगी आसा. कारण इतलेंच की ह्या गांवचे 50 फॅमिली ह्या फॅक्ट्रीच्या जोराचेर चलता. ही फॅक्ट्री आसा म्हणून 50 लोकांचे 50 फॅमिलींची पोट भरता. पूण जर ह्या 50 फॅमिलींच्या पोटार मारून कंपनी जर भायल्या लोकांक घेवन काम करता आसत जाल्यार वर्करांचें म्हणणें आसा की ही कंपनी कायमची बंद करा आनी आमकां मोकळे करा. आनी जर एकदां कायमची बंद करता जाल्यार परत हे गांवचे लोक जे आसा ही कंपनी हांगा कुणेन आमी चलोवपाक दिवचे ना.